आयचे प्रभुपाद लीलामृत क्लासाक सगळ्यांक स्वागतम. गुरुवंदन करून स्टार्ट करता. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतानि. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. या प्रभुपाद लीलामृत वाजिल निमित्त प्रभुपादाले प्रति क्षण क्षण प्रभुपादाले विचार प्रभुपादाले गुण हाजी म्हाका एक कोळची तशी एक अवकाश दिलेला म्हाका भागवत पुराण कोंकणी सगळ्या मेंबर्स सदस्याक हांव मी गेल्या नंतर धन्यवाद आणि नमस्कार. हे प्रभुपाद लीलामृत ऐकूच्याक इंटरेस्ट दवरून तुमगेले बिझी स्केड्युलान तूं जॉइन जाल्यार सगळ्या वैष्णव बंधू जनाक हांव मी गेले अनंत अनंत धन्यवाद आणि नमस्कार. आम्ही आज ही कसले आजची सेशनान खंयचे खंयचे प्रभुपादाले जिवनांत पॉइंट्स पळया म्हळ्या. हांव फुडली वार हांव सांगिल्लें टोकियो एअरपोर्ट एअरपोर्टांत डाय निप्पॉन प्रिंटिंग कंपनीचे निर्वहणाधिकारी प्रभुपादाक स्वागत करताची म्हणून ते सांगिल्लें. आजी आम्ही कसं जाता प्रभुपाद इंडियाक टोकियो थ्रू येवच्याक प्लॅन करता आसा. तशी प्रभुपाद टोकियो कसलो गेल्लो ते कसं केलं प्रभुपादान म्हणून पळया. तशी टोकियोन तो प्रभुपादान थंय जन्माष्टमी सेलिब्रेट केलं. कशी म्हळ्यार प्रभुपाद थंय सॉरी प्रभुपाद जन्माष्टमी थंय प्रभुपाद थंय भगवद्गीता ॲज इट इज द नेक्टर ऑफ डिवोशन आणि टिचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य हे पुरा प्रभुपादान थंय हांगा लॉस एंजलसांत नववृंदावन तांकां पुरा सकट दिलेलें. नववृंदावन या सेलिब्रेट जाता कसं जाल्यार कृष्ण जन्माष्टमी. प्रभुपादान एक तीन चार जनाक संन्यास दीक्षा दिलेलो आसता. थंय कसं जाता म्हळ्यार ते कसं जाता म्हणून त्या पळया आमी. नेक्स्ट कसं म्हळ्यार एक ते जन्माष्टमी उत्सव म्हळ्यार एक भयंकर एक स्वप्नशी जाता थंय. एक म्हळ्यार एक दुसरे इन्सिडेंट जाता. मागीर प्रभुपाद नेक्स्ट पळया आमी प्रभुपाद नववृंदावनाचे जनाक तिरस्कार करना. मागीर टोकियो डाय निप्पानी अधिकारी जन भारी लायक प्रभुपाद आती दिताची आनी थंय बुक्स प्रिंट करचे आनी ताजे रेटा बगे डिसिशन घेताची. नेक्स्ट आमी ऑगस्ट 29, 1970 प्रभुपाद इंडियाक पावता. थंय कसं जाता धवे व्हाईट एलिफंटा घेवन प्रभुपाद इन 1970 ऑगस्ट 29 इंडिया पावता. मागीर प्रभुपाद खंय कलकत्ता वता. कलकत्तांत दास गुप्ता तांगेल घरकड राबता. नेक्स्ट राधाष्टमी दिवसांत अच्युतानंद आनी जयपताकाक संन्यास दीक्षा दिता. नेक्स्ट सुरेख 10 जन आशिल्लीं जी प्रभुपादाल ಒಟ್ಟು आयिल्लीं अमेरिकादून येतना. मागीर प्रभुपाद आनी 20 जनां पेटे म्हूण म्हणटा. ते व्हाईट एलिफंट पुरा मुंबईत पुरा सकडी व्हाईट एलिफंट रोडार पुरा सकन कीर्तन करताचे. मागीर डॉल हाऊस चौक बॉम्बेत डॉल हाऊस चौक आनी चौरांगीत 10 दिवस कंटिन्युअस नाम संकीर्तन जाता.
प्रभुपाद मागीर नेक्स्ट हे सेशन हांतुची आजी अजीव सदस्यत्व म्हळ्यार मेंबरशिप इस्कॉनाचे परमनेंट मेंबरशिप घेवचे एक योजन करता ताका कितले दुड्ड म्हळ्यार 1111 रुपीस प्रभुपाद चंदा कलेक्ट करून लाईफ मेंबरशिपाक ओपन करता नेक्स्ट प्रभुपाद त्या शाक्यांत कष्ट शाक म्हणा हीट मळेना शी सकांड रात्र तनक प्रिचिंग करता आसता मागीर प्रभुपाद मायापुरांनी नवदीपा वता कसलाक थंय एक मायापूर एक देवस्थान करून एक जाग घेवका म्हणून ते सक्सेस मेळता की पळया सो आज इतले पॉइंट्स आमी पळया सो फर्स्ट नववृंदावन जन्माष्टमी पूजा तो एक भयंकर स्वप्न जाता कसं ते वायट जाता ते पळया नववृंदावन गोतस तुमका ಒಳ್ಳೆ कितली 1000 एकर की जाग्यार ते नववृंदावन प्रभुपादाल एक स्वप्न आशिल्लें थंय जाता आसता ते कसं जाता म्हळ्यार पूर्व तीर म्हळ्यार वेस्टर्न सॉरी ईस्टर्न सायडा दोकून थंय दोकून मस्त भक्त थंय वताची पार्टिसिपेट करूक कॅलिफोर्निया युरोपा दोकून मस्त जन पावताची थंय कसं जाता म्हळ्यार नवेश दीक्ष दिलेले संन्यास आशिल्लो आनी तांणी कसं की विंगड सिद्धांत सांगताचे विंगड सिद्धांत कसं सांगताचे म्हळ्यार तांणी उलयता उलय सांगता म्हळ्यार ह्या पुरा भक्तान प्रभुपादाक मन दुखयला त्या खातीर प्रभुपादान हे भक्ताल वेर दुखून कृप मागशी घेतला त्या खातीर प्रभुपाद हांग दोकून चमकला असले प्रोपगांडा करताचे संन्यासी जन कोणी शिष्यान प्रभुपादाक देव म्हूण लेखनी निजांत गुरू केन्नाय ताका देव म्हणून लेखुका म्हूण सांगना आनी सांगताचे शिष्य प्रभुपादाक देव म्हणून लेखनीची त्या खातीर प्रभुपाद मन दुखलें प्रभुपादालें त्या खातीर प्रभुपाद तागेली मर्सी आपास घेतली तशी त्या खातीर प्रभुपाद हांगा दोकून चमकलो हे अशें प्रोपागांडा जाता ह्या सकड प्रोपागांडा निमित्त एक नमुने डलनेस जाता सगळ्यांक दिसता यो आमी एक की एक अपराध केले आमी एक कोड वखद घेतला म्हणके जाले आमी ह्या केला कसल्या कृष्ण जन्माष्टमी का लायक एक प्रसाद करून जेवलांची केल्लांची जाल्यार तांती एक आनंद मेळ्ळा एक ते कोड कशी जाता म्हळ्यार हे सकड असल एंटी प्रोपागांडा करून ते कसलीय एक आनंद ना जाता प्रभुपादान बुक दिल्ल्याचे कसं न्ही भगवद्गीता एज इट इज नेक्टर ऑफ डिवोशन दिला टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य 3 बुक दिला जाल्यार कोणय ते बुक वाजिल ना त्या वाजील तरी जाल्यार आमी अशी उलयना आशिल्ली त्या खातीर हे प्रभुपाद इनडायरेक्टली आमकां सांगता आमी प्रभुपादाक अंडरस्टँड करूका आमी कृष्णा कॉन्शियस तत्व अंडरस्टँड करता म्हूण जाल्यार प्रभुपादान दिल्लें पुरा बुक वाजुका डेली अपास वाजुका भगवद्गीता अपास वाजुका चैतन्य चरितामृत वाजुका पुरुका नेक्टर ऑफ डिवोशन हे पूरा बुक्स वाजिता रावता जाल्यार मात्र आमकां प्रभुपादान सांगिल्लें तत्व आमकां करेक्ट कळटा कोणाक सांगच्याकय कळटा न्ही जाल्यार बुकार आशिल्ले विंगड आमी सांगचे विंगड जाता तशी तांणी कोणीय वाजी नासताची तेन्ना जीबीसी फॉर्म केलेले म्हूण हांव पुळी म्हणटा
सांगितले GBC फॉर्म केलेले म्हणून. GBCचे 12 जण मेंबर्स असतात म्हणून सांगितले. त्यांनी पुरं सगळं GBC तेकडे आशिष ज्याला आमक हेल्प करू का म्हणून सगळं नवरंदावनाचे भक्त सगळं तई हेल्प घेताची. प्रभुपादन सांगता तुम्ही गुरु स्थान तुमको कळका म्हणून जाल्ला रे तुम्ही प्रभुपादान बरेल बुक वाजू का. प्रभुपाद कितना एक्सपेक्ट करनी की गुरु का देव म्हणून लेखू का म्हणून ताण सांग गुरु केदनाय देवा रिप्रेझेंटेटिव्ह आणि देवा दिलेल तितलेच गौरव गुरु देव का. गुरु खुश जाला रे देवा खुश जाता देवा खुश जाला गुरु खुश जाला खुश जाता. हे सगळं प्रभुपाद आले बुक्सा थ्रू तांकां कळका आशिल्लें तांणी कसं की पुरो सांगताचे. तेन्ना प्रभुपाद एक लेटर बरयता टोके दखून प्रभुपाद लेटर बरयता. आणि ते नववृंदावनांत कोण कोण डिवोटीस तांगेल पुरं नांव बरोवन आसता. मिगेले प्रितीचे आध्यात्मिक पुत्र आणि पुत्री बळे बायोलॉजिकल चेडू न्ही आनी पुरा आनी सकट स्पिरिच्युअल चेडू प्रभुपाद आले. आध्यात्मिक पुत्र आणि पुत्री प्रभुपाद तशी बरोवन स्टार्ट करता आणि सांगता मिगेल आशीर्वाद घेयाची म्हणून प्रभुपाद बरयता. तुमकां तिरस्कार करनी म्हणून प्रभुपाद सांगता म्हाका भारी खुश जाली तुम्ही नववृंदावनांत जन्माष्टमी सेलिब्रेट केली म्हणून. तुम्ही पुराची इंडिया येवका म्हणून हांव इच्छ करता. तुम्ही इंडिया येयाची तुमकां कळटा इंडियांत कशी प्रिचींग करचे एक्सपिरियन्स कळटा म्हणून बरयता तांगेले. तांकां भारी खुश जाता अयो आमकां गुरून तिरस्कार करनी म्हणून म्हळेलें. ते नववृंदावन भक्तांक सकट भारी खुशी जाता. तांकां पुरो ते एक नमने मोड कवर जालेलें एक वातावरण क्लियर जावन तांगेल मन पुरा म्हणजे तांगेल एक मायंड एक कशें की एक द्वंद्व आशिल्लें कसं करचें कसं आमी केलेली चूक जाल्यार कशी चुकी कशी सम करचें. आमी गुरु दुशिसला गुरु वैष्णव अपराध केला गुरु बगेश म्हणजे तांकां एक बारी बेजार आशिल्ली. प्रभुपादान हांव तुमकां तिरस्कार करनी मिगेल आशिर्वाद म्हणून सकट बरयता तांकां भारी खुशी जाता. आणि GBC एक शिष्याले एक ग्रुप तांणी एक ओट्टू मेळटाची ओट्टू मेळून नेक्टर ऑफ डिवोशन पुस्तकां दाखून वाजिचाची. गुरु देव न्हय जाल्यार ताका देवाले रिप्रेझेंटेटिव्ह जाले ते देवा म्हण की आमी गौरव दिवका. प्रभुपाद मस्त दयामय तो तागेले शिष्यांक तिरस्कार करना. आम्ही संन्यासी आम्ही केलेल्या अपराधा निमित्त आम्ही तिरस्कार जाल्लीचे म्हळ्यार आम्ही केले चुकी निमित्त आमकां प्रभुपादान आमकां तिरस्कार केले म्हणून तांणी लेखील शिवाय प्रभुपाद कोणाकय तिरस्कार करना म्हणून तांकां कळटा आमी केलेले तप्पू म्हळ्यार रॉंग प्रिचींग आमकां एक लायक लेसन दिल्लें म्हणून कळटा. ते रॉंग प्रिचींग सम करता जाल्यार कसो करता आमी प्रभुपादान बुक वाजुका कंपल्सरी. तांकां कळटा आमी कशी आमगेलें प्रिचींग करेक्ट करचें. प्रिचींग करेक्ट करता म्हळ्यार प्रभुपादान बुक वाजुका म्हळ्यार तांकां एक मना वता. आमी आमकां नॉलेज ना जाल्यार आमगेली प्रिचींग अशीची रॉंग जाता म्हळ्यार तांकां कळटा. तशी थंय क्लियर जाता तांची पुरा जनाले भक्ताले मायंड क्लियर जाता. तशी प्रभुपाद जर्मनी आशिल्ले हंसदूताक लेटर बरयता. नववृंदावन आशिल्ले हयग्रवाक लेटर बरयता. सांगता तुमी केन्नाय GBC मेंबर्सांक सांगिल्ली तशी तुमी जागृत जावन काम करका. तुमी ग्रंथ अध्ययन करका डीपली स्टडी करका.
तुम्ही हे कार्यक्रम कृष्णा कॉन्शियस मुवमेंट सक्सेसफुली तुम्ही कंटिन्यू करता म्हूण हांव लेखता म्हूण सकड बरयता. हांव मायावादी केन्नाय हांव विरोध करता. मायावादी जनाक इस्कॉनाक खंडीतच स्थान न्हंची ना. मायावादी म्हळ्यार कोण? मायावादी म्हळ्यार तेणे भ्रमीत असताची. आत्मज्ञान आणि देवा ज्ञान तांकां आसना. तांणी एक पण सांगताची हे आत्म वचून देवाल वटू ऐक जाता अशें म्हूण सांगचे. तसल मायावादीले एक. सो प्रभुपा सांगता मायावादी केन्ना इस्कॉन स्थान न्हंची ना म्हणून सांगता. सो तुम्ही आमगेल बुक वाजुकाची जी त्यान तुम्ही गुरु स्थान तुमकां अर्थ करून घेवचें जाता म्हणून प्रभुपा सांगता. नेक्स्ट हांव सांगिल्लें डायनिप्पानी अधिकारी जनान कशी प्रभुपादाक कस फॅसिलिटी दिल्ले पळयल्या टोकियोन तो पळयाची. डायनिप्पानी कंपनीचे अधिकारी प्रभुपादाक भारी लायक फॅसिलिटी दिता टोकियोन तो रावच्याक. भारी लायक फॅसिलिटी दिताची. प्रभुपादाल ಒಟ್ಟು तमाल कृष्णानी देवानंद महाराज आसता. तशी प्रभुपाद डै निप्पानी कंपनीची कारां मागशे बसून वतकय मागीर ताका एक एलिवेटर थ्रू एक क्रुमा व्हरताकय थंय तांणी तमाल कृष्णाने देवानंद महाराज प्रभुपादल सायड हे दोन सायडा बसताचके तांणी बाग्गू नमस्कार करताचके प्रभुपादाची जपान टोकियो जन कशी प्रभुपादाक गौरव दिता पळयाची. आम्ही केन्नाय वी हॅव टू इफ वी गिव रेस्पेक्ट देन वी टेक रेस्पेक्ट नवा केन्नाय आमी दुसऱ्यांक आमी रेस्पेक्ट दिल्यार आमकां जन रेस्पेक्ट दिता. प्रभुपादाले बिहेवियर अशेंच की कोणाकी ताका रेस्पेक्ट दिवका म्हण तशें दिसता. सो तांणी प्रभुपादाक युवर डिवायन ग्रेस म्हणून अशी म्हणताच युवर इज डिवायन ग्रेस म्हणून तशी तांणी म्हणटा की आनी तांणी तांगेले तांणी कोण 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 म्हणून तांणी इंट्रोडक्शन दिताची. आनी आमी सांगता तुमी प्रभुपाद तुमी आयिल्लो आमकां भारी एक गौरव. तूं एक व्हडलो स्पिरिच्युअल बुक्स बरयतलो रायटर म्हणून सांगता. आनी तांणी पुरो च्या दिता तेन्ना प्रभुपाद म्हाका च्या नाका म्हाका उणो दूद दी म्हूण सांगके. प्रभुपाद उणो दूद पिता. मागीर तांणी प्रभुपादाले हे पुरा कृष्णा कॉन्शियस बुक्सा भारी तांणी होगलसिताचके भारी खूश जाता. प्रभुपाद आनी सकाळीं उलया म्हणून सांगता की प्रभुपाद. मागीर तशी तांणी थंय एकलो जपानीचे एक चाल्लो मेळटा प्रभुपाद. प्रभुपाद निमगिता तागेला तुगेले कसल एम म्हूण निमगिता. तेन्ना तो कसो करता पुरो जनाल कार्ड आनी काणू तागेल कार्ड मुळा ताकून वैरी येवं तशें करता. तेन्ना प्रभुपाद सांगता की ओहो तुका वयीचे पोजिशन येवका म्हणून लेखला तूं हे मेटिरियल वर्ल्डान तूं वयीचे पोजिशन येवका म्हणून लेखला हांवें म्हणून सांगता. ते आमगेले जिवनात उद्देश आसना जे आमी केन्नाय देवोत्तम परम पुरुश तागेले ಒಟ್ಟು आमी संबंध साक्षात्कार करचेची आमगेले उद्देश आसता म्हणून थंय प्रभुपाद अर्दे घंटे उलयत तागेले. खंय प्रभुपाद चान्स मेळटा थंय प्रिचींग करता प्रभुपाद. ताका सांगता ह्या मेटिरियल वर्ल्डांत हायर पोजिशन एक्वायर करचें तें न्ही आमगेले एम ऑफ द लायफ. आमी देवोत्तम परपुरुश कृष्णा ಒಟ್ಟು आमी आमगेले संबंध आमी साक्षात्कार करचेची आमगेले ह्युमन लायफाचे एम म्हणून थंय प्रभुपाद सांगता. मागीर तांणी बुकाचे रेटा विशयो चर्चा करताची. तेन्ना सांगताची एक बुकाक $1.35 म्हणून सांगताची प्रभुपाद. तेन्ना तांणी सांगताची युवर डिवायन ग्रेस तितलें आमकां दुडू दिवचें जायना. तेन्ना प्रभुपाद सांगता पळय हे पूरा मानव कुल म्हळ्यार होल ह्युमन सोसायटी वेलफेरा खातीर हें पुरा बूक हांवें बरोवचें. जनान कितलें दुडू दान दिल्यार आमगेले आमी चड पुस्तकाचे प्रिंटींग करूंक आमकां अवकाश जाता.
या मिगल कतीर कसले दुड्डू नाही हा या हज्जेन म्हाका कसले लाभ नाका हा हे पुरा आणि आमकां चड चड बूक प्रिंट करूंक सहाय जाता म्हणून सांगता ते तेन्ना तो अधिकार ओपन जालो तेन्ना प्रभुपाद सांगता मिगेल सेक्रेटरी उलयाचे म्हूण सांगता सेक्रेटरी कोण आसता प्रभुपाद जाल्यार तमाल कृष्ण तमाल कृष्ण महाराजांनी दिसता तेन्ना वतना तमाल कृष्ण सांगता तांणी ता एक रेट सांगता तेन्ना मागीर लास्टाक $1.25 डिसायड जाता तांणी बॅक टू कृष्णा दी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड ताजे प्रिंटींग आनी बॅक टू गॉड हेड ताजे दोनी बुक्स मागीर तशें ईशोपनिश बुक अशें पुरो सकड प्रिंट करूंक तांणी ओपतात एग्रीमेंट जाता तशी प्रभुपाद कितले एक गेस्टाक ना कोणाक मन आसता तशी काम कशी करता म्हणून तांणी पुरो सकड हें डिसायड जाता प्रभुपादान 5,000 कॅश दिवका अशें पुरो सकड तांगेले एग्रीमेंट जातना प्रभुपाद तांकां एक डिनर दितके कसं प्रभुपाद तांकां एक डिनर एक आयोजन करतके कसं तांतू म्हळ्यार समोसके पकोडके आनी पुरा सकड तांकां नवे नवेचे इंडियन फूड दिता तांकां भारी खूश जातके प्रभुपाद तांकां जपानी अधिकारी पुरा मागीर तांणी प्रभुपादाक एक घडयाळ म्हळ्यार एक वॉच गिफ्ट दिताचके तशी तो ब्रूस म्हळ्यार चेल्ला सांगके तूं इंडिया यो म्हूण सांगता आतां प्रभुपाद इंडियाक येता कलकत्ता August 29, 1970 सो प्रभुपाद एव्हरी 3 वर्साक प्रभुपाद 1967 आयिल्लो प्रभुपाद काय नज आशिल्ले तेन्ना प्रभुपाद हुशार जावच्याक आयिल्लो 1967 तातूं आतां प्रभुपाद 1970 August 29 कलकत्ता एअरपोर्टांत प्रभुपाद येता 12 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೋಚಕ मागीर प्रभुपादाक वेलकम केलें कोण म्हळ्यार आमगेल वन एंड ओनली आमगेल जयपताका महाराज जयपताका महाराज आनी अच्युतानंद तांणी दोग जण एअरपोर्टा आशिल्लींचके प्रभुपाद केसरी कलर सॅफ्रन कलर सिल्क धोती न्हेसून प्रभुपाद हस्ता आयिल्ले पळोवन पूरा जनाक एअरपोर्ट आशिल्ले पूरा डिवोटीस भारी खुश जातके प्रभुपाद हस्तके तांगेले दोग जयपताक महाराज आनी अच्युतानंद स्वामी महाराज तांकां प्रभुपाद पुटोवन धरता मागीर प्रभुपाद VIP रुमा पावतके थंय प्रभुपादाक वेलकम करूंक प्रभुपाद गॉड ब्रदर्स ओल्ड फ्रेंड्स मागीर चैतन्य मठा दोकून एक कीर्तन ग्रूप पूरे सकड येतके भारी एक बिग वेलकम करता प्रभुपादाक प्रभुपाद वेलकम करून आनी पुरा VIP रुमांत पुरो थंय एक देवस्थान प्रभुपाद खंय की थंय देवस्थान प्रभुपाद ते पुरा कृष्णाल फोटो न्ही घालाकय धूप हाजे मोगाऱ्याचे माळाचे परंबोळू पुरा ते एक स्वर्गशी जाला VIP रूम एअरपोर्टान प्रभुपाद खंय की थंय तेंचे सांगता खंय हरिनाम खंय भागवत पट्टन जातकी थंयच वृंदावन थंयच एक धाम जाता म्हळ्यार खंय कृष्णाले प्यूर डिवोटीस आसची थंय एक धाम जाता म्हळ्यार तशी VIP रूमाची एक स्वर्गशी दिसता ते प्रभुपादाक माळ घालता की इतली माळ घालता की प्रभुपाद जाल्यार ಹಂಗ ತೊಂಡಲ ತನಕ ಮಾಳೆತ್ತಕ್ಕೆ पूरा बंगाली ब्रह्मचारी पूरा मृदंग निवाजून हरे कृष्ण कीर्तन करता ये अमेरिकन प्रभुपाद लोट आयिल्ले 10 शिष्य तांकां भारी आश्चर्य जाता की पुरा सकट पळोवन आनी पुरो जन
प्रभुपादाला पाय धरून नमस्कार पळय येतात की त्याला प्रभुपाद हसतात की प्रभुपाद सांगता अं, 3 वर्ष नंतर अपास इंडिया भारत आईला हा पुरा वर्ल्ड वाईड हा संचार करता मिगेल कसं म्हणारी पुरा कडेन एक सुख शांती स्थापन करचे मिगेल एम हांव जपान पळयले ते कितले त्यांनी टेक्निकली डेव्हलप्ड आसची तंत्रज्ञान तो डेव्हलप आसची जाल्यार सूख ना हं? कसं लाक म्हणले त्यांनी हरिनाम करण्याची आम्ही हम हरिनामाचे हरिनाम कोरून हे कृष्ण विज्ञान तो मुखार गेल्यार खंडित तांकां सुख शांती असता हरिनामात एक अद्भुत शक्ती असं म्हणून प्रभुपाद ते रिपोर्टराक पुरा सांगता कलकत्तांत रिपोर्टर सांगता त्यांनी रिपोर्टर सांगताची कम्युनिझम कलकत्त्यात कम्युनिझम कम्युनिझम समित कृष्णाम जाल्यार शून्य म्हणटा तेन्ना वय सांगता प्रभुपाद कम्युनिझम असो कॅपिटलिझम असो खंयचे असो कृष्ण प्रज्ञे ना जाल्यार ते पूर शून्याची म्हणून रोवपा सांगता पुरा तुमगेले चटुवटिके तुमगेले कृष्णाक सेंटर दवरून तुमगेले काम करखा म्हणून सांगता सांगता तो रिपोर्ट सांगता हे बंगाळात भारी एक कष्ट असा जन पुरा कष्ट कसं करका म्हणून सांगता तो म्हणून सांगता बाबा सांगता हरे कृष्ण संकीर्तन करका मी गेले प्रकार हांव तांकां सलहे दिता हांव तुम्ही हरे कृष्ण कीर्तन करका म्हणून सांगता हे तुम्ही केल्यार पुरा हे कॅपिटलिस्ट कम्युनिस्ट तांगेल मध्ये कसले तरी प्रॉब्लेम्स कसले असल्यार टेन्शन असल्यार पुरो सकट हरे कृष्ण कीर्तन केल्यार पुरा सॉल्व जाता प्रभुपाद सांगता जन पुरा साधू साधू म्हणून सांगता प्रभुपादान सांगिल्ले सपोर्ट करता जन साधू साधू म्हणून सांगता की तशी एअरपोर्टार देखून प्रभुपाद दास गुप्ता तांगेले घर कडे वता प्रभुपाद थंय प्रभुपाद ते कलकत्ताचे स्ट्रीटांत बिझी स्ट्रीट ते सगळं प्रभुपादाक सकड अभ्यास पळयला पुरा गोरवां सुणें आनी तेन्ना त्या कालाक टांगास आनी पाय्यान मनशान तांचे रिक्षा आनी पुरा खाणा अंगड्यो आनी पुरा प्लॅटफॉर्मार हाजेरी चमकता आशिल्ले जन एक नमुने उसर घेवच्या जायना मग तसल म्हणे एक शाको तसल म्हणे एक पोल्युशन कलकत्तात मस्त पोल्युशन हे आनी काराचे हॉर्न हे पुरा पळयतना आनी तमाक क्लिश्ट आनी पुरा सकड एक नमुने अज्जेन पळयता बा असल हांव कशी कशी जीवन करताची असल सकड बिझी असल सकड हे शाको असल म्हण तांकां दिसता तशी जयप्रताप महाराजांनी अच्युतानंद महाराज त्यांनी सुमार वस्तूक नाशन ते कलकत्ता एनवायरमेंटाक एडजस्ट जावन आसताची त्यांनी इवन बेंगाली जन समित हांकां दोग जाणांक साधू जन म्हणून त्यांनी ॲक्सेप्ट करून आसताची तशी प्रभुपाद दास गुप्ताल घरकट पावतना मध्यरात्री जतके मध्यरात्री थंय मस्त जन मध्यरात्री 12 गंटे जाल्यार मस्त जन आशिल्ले के प्रभुपाद तेन्ना आतां आमकां तांणी भवतारणी प्रभुपादाली बैडी भवतारणी तीन कसं की असं विशेष पुरा भक्ष्य म्हळ्यार विशेष पुरा इटेबल्स पुरा सकड केलेले डिशेस पुरा तेन्ना तांणी शिष्य म्हणटा ओ इतले रात्र जाले आनी आमकां खावचें जायना बा मस्त रात जावन तेन्ना प्रभुपाद ना 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 आमी खावपाचीची मिगेल भयणीन कोण हाडला ते तिग रांदप कोण तिने हाडला तिगेल प्रितीच काम मिगेल खातीर तिने कोण हाडला सो आमी ते प्रसाद स्विकार करपाची म्हूण सांगता कशी प्रभुपाद नाक म्हळ्यार प्रभुपाद तांकां मना तिगेल तागेल भयणीक बेजार जाता म्हणून 12 गंटे रात्री जाल्यार प्रसाद खावपाची म्हणून तांगेल शिश्या सांगता प्रभुपाद तेन्ना इवन चैतन्य मठा देखून पुरा ಹಬ್ಬದ ಊಟ म्हळ्यार
लायक लायक जेवण पुरा ते येत के सो पुरा 12 घंटे सकळ जेवताची तशी 1 घंटे जात काय 1 घंटे रात्री प्रभुपाद अच्युतानंद जे पताक देवनान महाराज होत रुमा बैसून कशी या इंडियाचे हा ताज पुडली सांगितले कशी इंडियन जनान पुरा लेटर बरून आमगे शिष्यांक पुरा एक नमुने गोंधळात घालले हे पुरं सगळं विशेष सांगताची म्हणजे प्रभुपादा कसं लाग प्रभुपाद म्हणका सिद्धांत सरस्वती ठाकूर मान प्रभुपादक स्वामी महाराज म्हणका शिवाय त्या प्रभुपाद म्हणूनच असे सगळं अक्कने ते लेटर बरेले हे पुरं सगळं विषय प्रभुपाद सांगता गुरु म्हळ्यार देवोत्तम परमपुरुष आलो देवाक समान सो ते तांगेल शिष्या मना आशिल गुरु स्थानाक धक्की येऊ तशी हांगा इंडिया देखून पुरो लेटर बरयता आशिल्लीची म्हणून पुरो सांगता मागीर प्रभुपाद ते आयिल्ले हे न्यूज पुरा अमृत बाजार म्हणून एक पेपर पुरा प्रिंट जातके प्रभुपाद जपमणी दोन हातात जपमणी दोन फोटो आणि प्रभुपादाले ವೈಟ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ तनगेल ಒಟ್ಟು ಪ್ರಭುಪಾದ ಫೋಟೋ ಜೊತೆಗೆ तशी प्रभुपाद तांका वैष्णव तिलक करताळ मृदंग हरे कृष्ण कीर्तन आणि पुरा सांगून पुरा कलकत्ता स्ट्रीटार पुरा आणि कीर्तन करू वताच की प्रभुपादाल शिष्य संस्कृत श्लोक सांगतात की या पुरा बेंगाला पुरा एका कोलाहल म्हळ्यार जन आका भारी एक आश्चर्य ह्या 10 जण ವೈಟ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ವೈಟ್ ಶಿಷ್ಯ माती बोळकून तिलक दवून पुरो संस्कृत श्लोक सांगून कीर्तन करता आसची सगळ्याले अट्रॅक्ट सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन जाताची तांणी पुरा तांणी पुरा सांगताची नृत्य करचे व्हाईट एलिफंट म्हणून तांकां सांगताचे मागीर प्रभुपाद सॅन फ्रांसिस्को लॉस एंजलिस न्यूयॉर्क तांकां म्हळ्यार न्यूयॉर्क तांकां थंय न्यूयॉर्कांत सॅन फ्रांसिस्को लॉस एंजलिस पुरा ते स्ट्रीटांत हरिनाम संकीर्त करून तांकां खूश आशिल्ली तांकां अभ्यास आशिल्लो सो जाल्यार ह्या कलकत्त्याचे वत शाक्याक तांकां भारी कश्ट जाता आशिल्ले भारी कश्ट जातले खंय हौजी चौकांत प्रति दिवस कितले की घंटे नाम संकीर्तन करता आशिल्ले की जन इतले येता आशिल्ले के तांकां जन अशी करता एक म्हणटा हियालसूचे वैट जन कशी करताची जन हांसता आशिल्लींची केलो जन हब्बा आश्चर्य जावन पळयता आशिल्लींची असं सकड क्रिटिसिजम कमेंट्स असल कसल पुरा चलता आशिल्ले वाईट जन हरे कृष्ण कीर्तन करचे तांगेले वेशू वेश्टी पंचे घालून पुरो सकट तांकां सांगता तांकां विचित्र दिसता आमी करनातील तांणी करता अशें म्हणून निजांव तूं इंडियन्स जावन आमी करता ते फॉरेनर्स करता जे पळयता तांकां एक विचित्र हास्य पुरो सकट करताचे मागीर प्रभुपाद डॉल हाऊसी चौक आणि चौरंगी म्हळ्यार थंय नामसंकीर्तन 10 दीस कंटिन्युअस करता मागीर प्रभुपाद दिसता यो हें राबकर या कसं लाका म्हळ्यार इंडियान असल सकड इतले परिणाम दिना म्हळ्यार कीर्तन करचे असल मस्त जन कीर्तन मंडळी असल सकड मस्त सकट जन करता आसत इंडियांत फॉरेनात कोणीय करना मी त्या भारी एक परिणामकारी जालेले हांगा कोणी हांगा पुरी इंडिया सकट एक कॉमन सो प्रभुपाद नाका आनीक नवेंच एक प्लॅन करता कसो प्लॅन करता म्हळ्यार हांव सांगेल तुमकां प्रभुपाद थंय पर्मनंट मेंबरशीप करचे खातीर आमी प्रयत्न करुया म्हणून प्रभुपाद आले कितले दुड्डू 1111 रुपीस आता 35 की 40,000 असका आता पर्मनंट मेंबरशीप इस्कॉनात घेवचका जाल्यार सो प्रभुपाद सांगता हांग तुमी पर्मनंट मेंबरशीप घेतली तरी जाल्यार तुमकां खंय इस्कॉना सेंटरा तुमकां फ्री रावच्याक आणि प्रभुपादाल बुक्स दिताची ह्या परस सकड सांगता
त्या कितली की कलकत्ताचो मस्त सकड व्यापार आसता पुरा भारी अट्रॅक्ट जाता पुरो जन सिग्नेचर घालताची परमनंट मेंबरशीप घेवच्याक मागीर तांतू एक BL जाजू म्हणून ताणें प्रभुपादाल विशय बरयला प्रभुपादाल एक सिंप्लिसिटी म्हाका मस्त अट्रॅक्ट जाता त्यात ना प्रभुपाद 1970 सांगता ते 400 बॅक चैतन्य महाप्रभून सांगिले मिगेल देवा नाम सक्कड नगरादि ग्राम पुरा प्रचार जाता म्हण मोरा नाम नगरादि ग्राम पुरा कडेन जाता अशें म्हणाले ते सत्य जाले अशें म्हणून ताणें प्रभुपादाल बग्गे हाडे जाजून बरयला तशी प्रभुपाद एक परमनेंट मेंबर आले घरकडे जो प्रवचन दिवच्या वत्ता आसतके कलकत्तांत थंय हांगा पुरा ना तागेले रुमांत सकाळ दुखून रात तनक प्रवचन दितके त्या नमुने शाक के प्रभुपाद वैर आंगा कसले आंगल घाल एक आंग सुकी घाल प्रभुपादस ह्या पुरा हांका शिष्यांक दिसतके ह्यो प्रभुपाद तागेले कितले कश्ट करता प्रभुपाद नाका कसली इतले उरलचे प्रभुपादान म्हणून तांकां दिसतके एक पण सकाळी बायबा म्हण आसतात की एक पण मानतार आसतात की केलो जन शांत जावन आयकतात केलो जन प्रभुपादा आर्ग्यू करता की कसले जाल्यार प्रभुपाद सकाळ दुखून सांज वेळान डिफरंट डिफरंट टायप्स ऑफ जना मेळून प्रचार करता प्रभुपाद कितले ट्राय करता पळय प्रभुपाद पेशन्स प्रभुपादाल तशी मागीर प्रभुपाद कलकत्ताचे थंय पुरा तेन्ना पॉलिटिकल सिच्युएशन पुरा समना आसता तशी प्रभुपाद सांगता तुमी जाल तितले ह्या पुरा सोडून भक्ती करका म्हणून सांगता मागीर प्रभुपाद ताजी ओटूची इंग्लंड ऑस्ट्रेलिया हवाई नवबृंदावन ताजे ಬಗ್ಗೆ आलोचन करता तांक लेटर बरोवचे ह्या पुरो सकड काम करता आसता प्रभुपाद प्रभुपादाले करुणे एक त्या डिवोटीसांक एक स्फूर्ती मेळटके तितले प्रभुपाद तांगेल पुरो अगत्य आतां 10 जन आसाची तांगेल जेवण खाण तांकां इंडियाचे क्लायमेटाक तांकां कांय न्ही जाता तेवूय पळोवन घेता आशिल्ले प्रभुपाद तांकां कशी अनुकूल जावका तेवूय एक रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रभुपाद वयली तांकां कशी गोतनातील जाग्यार आनी फूड ने पुरो सकड तांकां एडजस्ट जावका ते प्रभुपाद तेवूय पळयत आशिल्ले तशे प्रभुपाद केलो जन प्रभुपादाक मेळचे आयिल्ले जन प्रभुपादा वयर कमेंट्स करता आशिल्ले की प्रभुपाद कसले ते मना घेवन सांगता आशिल्ले तेन्ना तांकां डिवोटीसाक ह्यो कसले हानी अशी तुमकां क्रिटिसिजम करता तेन्ना प्रभुपाद सांगता एग्जाम्पल प्रभुपादाल एक लायक एग्जाम्पल केन्नाय कसो म्हळ्यार मोवा मोसू म्हळ्यार हनी बी केन्नाय फुल्ला वयर बेसून लायक हनी कलेक्ट करता तेंची एक फ्लाय कसो करता फ्लाय केन्नाय वचून गलीजा वयर बसता तशी आमी केन्नाय चांग गूण पळोवका शिवाय आमी हनी बी जावका चांग गूण पळोवका कोणें क्रिटिसिजम करताची आर्ग्यू करताची म्हणून आमी बेजार करूं नजे म्हणून प्रभुपाद त्या एग्जाम्पल दिवन तांगेल्या शिश्याक सांगता तांणी प्रभुपादाल शिश्य सांगता प्रभुपादान कशें सांगलें की तशीच आमी करुया म्हणून कितली ओबिडियंट आसता तांणी प्रभुपादान सांगिल्ली तशी प्रभुपाद कशी कोणाले घरकडे प्रसाद कशी खाता की तशी खाता प्रभुपादान स्टॉप केल्यार तांणी स्टॉप करताच की तशी प्रभुपादान हात धुल्यार तांणी हात धुताच की हे हांगा इंडियाचे हे जीवनशैली तांकां भारी विचित्र जाता तशी तांणी प्रभुपाद कशी करता की तशी करता कशी डकलिंग्स डक्का मागशी वताच पळय तशीची तांणी एक डकलिंग्सी प्रभुपादाल मागशी वताच की प्रभुपाद कशी करता की प्रभुपाद कशी करता म्हणून ऑब्जर्व करता तशी तांणी करता की तशी प्रभुपादाले नियर आशिल्ले जनाक पुरा प्रभुपादाल वयर भारी
प्रीती प्रीती येतके प्रोपाद एक राज टीवी म्हणके बिहेव करते तो लॉस एंजलिस असो कलकत्ता असो एक श्रीमंत जनाल मध्ये असो खंय असला प्रोपाद एक नमुनो हा प्रोपादाल एक राज टीवी जावन एक डिग्निफाईड जावन प्रोपादाल उल्लोचे बिहेव कोचे बसचे पुरा प्रोपाद इंडियान तो हरेशाको हंग म्हाका तितली फेसिलिटी ना अशें म्हणून तेंवूय म्हणा आशिल्लो थंय शी म्हणून तेंवूय म्हणा आशिल्लो कशें जाल्यार प्रोपाद लायक डिग्निफायड जावन बिहेव करता आशिल्लो प्रोपाद म्हणून सांगताचे मागीर कलकत्ता आयल मागीर प्रोपादाक चैतन्य महाप्रभू जन्मस्थान जाल्यार मायापुरा वचका मायापुरांत जाग घेवच्याक एक प्रयत्न करता आमगे शिष्यान पुन्हा रावची तशें जाल्यार एक स्थान जेवका म्हणून प्रोपाद तागेले गॉड ब्रदर्स आनी ह्या मस्त हेल्प हिंगिता जाल्यार प्रोपादाक जाग घेवचें जायना जायना तेन्ना प्रोपाद लेखता कसं की देवान मना ना दिसता म्हणून तशें लेखता मागीर तांणी नवद्वीपा वताची नवद्वीपांतू ते देवानंद मठा जन प्रोपादाक वेलकम करता थंय रावच्याक जाग दिताची ते ह्या कलकत्ताचे बिजी स्ट्रीट दाखून ह्या नवद्वीपांत ग्रीनरी आनी शांत वातावरण हे पुरो सकयल तांकां शिश्यांक भारी खूश दिता दिसतके आनी थंय तांकां रावच्याक आनी पुरा ते देवानंद मठांत दिसता पावस येता हे पुरो सकयल गंगा न्हंयतू पुरा हुंवार येता उद्दा चड जावन सो प्रोपाद लेखता तो आमी हांगा देखून वचका जाता आमकां उचकान वापस म्हणून तशी वापस रेल्यार वयसून प्रोपाद बॉम्बय पावता बॉम्बय काय ऑक्टोबर 1970 मुंबय येता तेन्ना प्रोपादा आगेला सुरेख 10 शिष्य आशिल्लींचे प्रोपासन आनीक 20 जनांक शिश्याक पेटे म्हणून प्रोपाद बरयता 20 जन शिष्य येताचे तांणी पुरा लेस कॉस्ट आशिल्ले एरोप्लेनार येताचे काय फ्लायटार येताची मागीर तांकां श्री कैलास सेक्सारी म्हळ्यार एअरपोर्टांत एक अधिकार आसता तो हेल्प करता प्रोपाद सेक्सारी तो मुंबयचे एक व्हडलो एक इंडस्ट्रियलिस्ट आनी श्री धंदरी म्हळ्यार तागेले एक सोदरळी म्हळ्यार भाच्यो भाच्यो की वय भाच्यो दिसता तशी प्रोपादाक प्रोपाद देखून आनी लेटर घेवन आयले ते सो सेक्सारी तांणी पुरा काराची वेवस्था करता की तांकां आनी ते 20 जनांक पुरा मेरीन ड्रायव्ह तो मेरीन ड्रायव्ह मुंबय तूं आशिल्ले रिच जनान आशिल्ले जाग्यार तांकां रावची वेवस्था करता की कोण श्री सेक्सारी सेक्सारी तांकां रावचे जेवणाचे पुरा वेवस्था करता की तेन्ना प्रोपाद येता प्रोपाद एअरपोर्टार येवन सेक्सारी जनाल तांगेले घरकट प्रोपाद पावता ते मेरीन ड्रायव्ह बीचा लागी आसके पूरा भारी रिच पर्सन तो ते 7 माळे बिल्डींग तागे लागी 7 माळे बिल्डिंगांत फर्स्ट फ्लोरांत प्रोपादाक दितके तुमी थंय राबून समुद्र पळयत के मेरीन ड्रायव्ह न्हू समुद्र अरेबियन सी पळयत के तस जाल्यार लायक थंय रावच्याक वेवस्था करता प्रोपाद सकता ह्या सक्कड इंडियान सक्कड सिटी पशी ह्या मुंबय इंडियाचे महाद्वार गेटवे ऑफ इंडिया खंय अशें मुंबयत न्हू दिल्ली अशें खंय अशें प्रोपा सांगता हे मुंबय म्हळ्यार एक इंडियाचे एक महाद्वार म्हणून सांगता हांगा मस्त इंडस्ट्रीज सकड बिझनेस ह्या पुरो सकड मस्त सकड हांगा जाता कलकत्ता आशिल्ले म्हणके हांगा नक्सलेट्स नाची हांगा पॉलिटिक्स ना आनी हांगा हांगा सांगता हे हांगा प्रिचींग करूंक लायक एक आमकां ऑपॉर्च्युनिटी आसा म्हणून सांगता तशी प्रोपाद फस्ट प्रिचींग
काम सेक्सारी घर कಡೆ तांगेल घर कಡೆ एक ग्राउंड आरी एक ह्या घालू कसं ना शामियान की तसल घालू प्रभुपादाग थंय प्रीचिंग करच्याक करताच ते गेटवे ऑफ प्रभुपादाले इंडिया मुंबईत माताजी, मुंबईत गेटवे ऑफ इंडिया मुंबईत. मुंबईत गेटवे बर ऑफ इंडिया मुंबईत बर तशी बर. नाही प्रभुपाद थंय त्या शेकसारी तांगेले घरा लागी एक ग्राउंडारी पुरा हांकां प्रिचिंगाक हें करताचे पुरा जन आयिल जन या 30 जन वाईट शिक्षाक पडून पुरा तांकां भारी आश्चर्य मागीर ते आगिले जन कोण आयिल पुरा ऑडियन्सान तूं साधू जन के साधू जन तांकां पळोवन हे शिश्यांक बारी आश्चर्य के ಕೆಲವು ಜನ खाड सोडलेले ಕೆಲವು ಜನ ಮತ್ತೆ ಬೋಳ್ केलेले ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಜಟೆ ಜಟ आशिल्ले आशिल्ले जन ಕೆಲವು जन हाता त्रिशूल काय ಕೆಲವು जनाले आंगा पुरा विभूत लागील जन के असल जन पुरा सगळं साधू जन पळोवन तांकां आनी ಕೆಲವು जनांना पुरा कुंभमेळा वेळा तुम्ही पळोवन अशा पुरा नमुनवारे साधू पुरा तांणी हाजे कसकसल माळ घालून आसताची मणिमाळा आणि बुरडेचे माळा कसकसल पुरा घालून भयंकर असतं ते सकड पळोवन या प्रभुपाद शिष्यांक भारी आश्चर्य जातके आणि तांकांय या वाईट चर्माचे हे वैष्णव ती लागले तांकांय हांकां पळोवन तांकांय आश्चर्य जग जन आसके तशी आणि प्रभुपादाला शिष्य कीर्तन स्टार्ट करताची स्टार्ट करताना पूरा जन आशिल्ले पुरा ऑडियन्स तांणी ताळ घालून प्रतिक्रिया दाखयताच की तांणी कसं करताची वयर स्टेज आदकून सकल उडताच के सकल उड्डून कीर्तन करताच के कितले की 500 जन भारीची ह्या कीर्तन एक नर्तन करता प्रभुपाद मागीर उलयता हिंदी प्रभुपाद हिंदीन उलयच म्हळ्यार केच कश्टाचे प्रभुपाद हिंदीन उलयत के ना पूरा जन सायलेंट प्रभुपादाल ऐकता के प्रभुपादान सकले तरी पूरा जन प्रभुपादाक पाययाक नमस्कार करता के आणि प्रभुपाद कार तनक सोडताचे म्हळ्यार कारार वचतनक जन तितले प्रभुपादाक गौरव दिताचे प्रभुपाद त्या प्रभुपादाला शिष्य पुरा केलेले कीर्तन हे पुरा जन पुरा सकड तांगेले अंगडी तांगेले स्ट्रीटांतू कीर्तन करका म्हणून सांगता की प्रभुपाद खंय जन आस की थंय वचून कीर्तन करका म्हणून सांगता की तशी 3-4 घंटे हानी पुरा कीर्तन करता कीर्तन करताची ये कीर्तन कसला करका म्हळ्यार आमी भगत दामा वचखा म्हळ्यार आमकां गोत्तस का भगत दामा वचखा म्हणजे नाम संकीर्तन करका म्हणून तशी मेरीन ड्रायवाक प्रभुपाद वचचे थंय प्रभुपादान कीर्तन करून तांकां प्रोत्साह करचे सकड जाता टायम्स ऑफ इंडिया ऑक्टोबर 10 व्हडलें रिपोर्ट लेखन येतके एक इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस तांगेले एक ग्रुप मुंबईत कीर्तन करता घुमता आसची हानी बायलमेशी आसची तांगेलो टू बायलमेशी आसची ह्या कीर्तन तांडव चेडू आसची तांणी ताळ मृदंग सकट हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे म्हणून संकीर्तन करताची पश्चिम देशाची आणि पूर्व आमगेले पूर्व जगताचे आध्यात्म हे आमगेले आध्यात्मिक फिलॉसॉफी तांणी घेवन तांणी हाजी भक्त जाल्ल्याची म्हणून परत सगळं त्याच विशयी बरयताच की तर मागीर चौपाटी तू हांव बिणी मुंबई वच्चें न्ही चौपाटी कशें आसा म्हळ्यार म्हाका गोतना सो चौपाटी थंय मेरीन ड्रायव्ह चौपाटी पुरो सकट भारी क्लीन आशिल्ली के मस्त जन आशिल्ली के मागीर मस्त साधू जन आशिल्ले के प्रभुपाद लायक थंड वार येता आशिल्ले के अरबी समुद्रा दाखून
प्रभुपाद थंय उपन्यास फिनिश करता. तशी मुंबई जन पुरा प्रतिनित्य या जन पुरा हे हांगेले प्रभुपाद शिष्याले संकीर्तन ऐकूक ऐकूक म्हणून भारी जन मेळटा आशिल्ली. तशी प्रभुपाद शिष्याला सांग तुम्ही संकीर्तन प्रारंभ करा, संकीर्तन प्रारंभ करा म्हणून सांगता शिके. तेन्ना सरस्वती साने सरस्वती राब आशिल्ली. कोणाली ती धुव मालतील धूव दिसता. ती नांचू सुरू करतके ती नाच पूरा जन सकड़ नांताच के सकड़ सकड़ साधु जनाल मन पूरा मुग्ध ये ती अट्रैक्शन करतके ती चेल्ली. तशी पूरा जन नांताच के ताळ मारनू क्लॅप्स मारनू पूरा संतोषान कीर्तन जात के अशी कितले की हजार गटले जन कीर्तन येतो नृत्य कोण पार्टिसिपेट करता के कितले की ह्या फॉरेनर्स आले एक प्यूर डिवोशन पळोवन कितले की इंडियन्स के संतोषान दोळ्या दखून उद्दायत के तांकां असल केदनाय असल सकड जल्लल ना. सो चैतन्य महाप्रभू संकीर्तन चळवळीचे शक्ती प्रभुपाद आणि प्रभुपाद शिष्यान पुरा सकणाक दाखयली. कशी कृष्ण कीर्तने कशी एक कोलाहल म्हणल्यार एक एनवायरमेंट चेंज करता म्हणाले त्यांनी दाखयलं. तशी हानी पुरा 10 निमिष कीर्तन जातके तेन्ना जन पुरा तांगेला आपास प्लेसार येवन बसतके प्रभुपाद उलयता. प्रभुपाद हांगा हें खंय चौपाटींत चौपाटी मेरीन ड्रायव्हा विंगड हें चौपाटी बिचांत जेवचे प्रोग्राम. चौपाटी बीच जातना प्रभुपादाक हिंदीन उलोवंक सांगता. म्हाका हिंदीन उलोवचें येना, हांव इंग्लिशान उलयतां. हांगा पुरो मुंबयत पुरो सगळें एज्युकेटेड आसाची म्हणून सांगता प्रभुपाद. जगाय मादा एक उद्धार केलेले हरिनाम संकीर्तन तसना हरिनाम मंत्र पूरा वर्ल्ड वाइड स्प्रेड जावका. या हाजी निमित्त हे अमेरिकाचे हे यूथ चेंज जावन हरे कृष्ण संकीर्तन चेंज जावन तांगेल पुरा प्रज्ञे स्पिरिच्युअल जावन तांणी भक्त जाल्ल्याची तांगेल कशी आशिल्ली तांणी मांस खावचे, ग्लॅमलिंग करचे, इलिसिस सेक्स असल आशिल्ले पुरा सकयल सोन आज तांणी भक्त जाल्या. च्या पिनाची, काप पिनाची, सिगरेट ताणिनाची. असल जन इंडिया समेत तुमकां मेळची उणें. तसल हांनी तांणी सोण भक्त जाल्याची कशी आनी कृष्ण प्रज्ञे स्वीकार केल्या कशी हरिनाम संकीर्तना निमित्त म्हणून प्रभुपाद सांगता. मागीर हांव सांगचें मस्त आसा जाल्यार तुमी येद्राकाची दोळ्या येद्राकाची कृष्ण प्रज्ञेचे रिजल्ट दिसता आसाची. मिगेल शिष्य हांव काय मॅजीक करनी कसले करनी. सकळां आमगेल सकळांत हृदयांत कृष्ण भक्ती आसा जाल्यार आमी त्या आमगेले कसन जाता एक मायेन ते कवर कोन्न सोडला. मायेन कवर कर आतां आमी ते अपास पुनश्चेतन कर अपास आमी ते वयर हाडच्याका प्रयत्न करता म्हणून प्रभुपाद सांगता. सक्कल हर्षोद्गार संतोषान पुरा क्लॅप्स मारता की प्रभुपादाक सांगेल. सकड मुंबईत पूरा सकड प्रभुपाद आणि प्रभुपाद शिष्यालयाची सकड विषय के टाइम्स वीकली तांतु पूरा प्रभुपादाल विषय के पूरा जन प्रभुपादाल विषय मृदंग तांगेल हरिनाम संकीर्तन तांणी कीर्तन करताना कशी तांगेल शेंडी अशी वैरी सकल नांचे उडताशे असे हाजी पुरा विषय सकड बरयला के वीकली. तशी हांव सांगीत तुमकां सेक्सारी तांगेले 7 माळयेची बिल्डींग आशिल्ले म्हणून सांगिल्ले. तांतू 5चे फ्लोरारी 25 जन रिपोर्टर्स येता. 25 जन रिपोर्टर्स येवन प्रभुपादाल ಒಟ್ಟು क्वेश्चन आन्सर्स करताची. नववृंदावना विषय उलयताची.
तांकां शिश्यांक कसला तुमी सादू जाल्ले तुमगेले देश सोडून कसं आयलेची म्हणून पुरा सकट मस्त क्वेश्चन निमगे ताचके अमेरिकांत एक कोट्याधीश्वर उच्चारलो कृष्ण भक्तींत येवन शांती सुदिता आसा कोण तो म्हळ्यार गिरिराज गिरिराज प्रभु तगेला अन्नाल पूरा आस्ती त्याग करून हांगा प्रभुपादाल ಒಟ್ಟು मेळून प्रभुपादाल हे हरे कृष्ण मुवमेंट नामसंकीर्तन यज्ञ करता आसा म्हणून तांणी ह्या करतात प्रिंट करतात की तेन्ना श्याम सुंदर सांगता की मिगेल हांव मस्तू सावकारू जाल्यार कसो करचें तो प्रती राती स्लिपींग पिल्स घेता आशिल्लो पुरो तांगेल पुरो सकट सांगताची शिष्य पुरा आमगेले फॅमिली कशी आशिल्ली आमी कसला खांतू येवन जॉइन जालीची म्हणून पुरो सकट सांगताचे अनेक प्रभुपाद ह्या विदेशी हे जन इंडिया आशिल्ले मूल ब्राह्मण आशिल्ले पळय तांगेल समज जायना म्हणून एक क्रिटिसिजम तांणी हांगा आशिल्ले ब्राह्मण वैष्णव तितले समान जायनाची तांणी कसं जाल्यार फॉरेनर्स म्हणून तसले क्रिटिसाइज करताचे सो चांग क्रिटिसिजम वायट क्रिटिसिजम चलता आसना रूपात ते सकड येत एक भावूक म्हळ्यार कोण एक विंगड एक थिंकिंग करतली जन तसल क्रिटिसिजम करताची म्हणून सांगता प्रभुपाद तशी प्रभुपादाले क्वेश्चन आन्सर्स पुरा सकड पेपरार प्रिंट जाता प्रभुपाद सांगता हे विज्ञान 5000 तुमकां 5000 वर्स भगवद्गीता सांगिल्ले कृष्णान सांगिल्ले कशी अर्जुन तागेले गुरु बंधू जनाले प्रेमान हांव युद्ध करना म्हणलो मागीर कशी कृष्णान भगवद्गीता सांगली ह्या प्रसकट प्रभुपाद सांगता सो नेक्स्ट प्रभुपाद अमृतसरा वता October 21, 1970 नेक्स्ट सेशन आपल्या कशी प्रभुपाद October 1970 अमृतसरा कसं करता प्रभुपाद पळया हरे कृष्णा टाइम जाले प्रभुपाद दिलामृत की जय प्रभुपाद की जय